लुकाचे शुभ वर्तमान. आनी हांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे परी उंडो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखलो तें सांगलें. अशें थंयच उलयता आसतना जेजू तांचे मदेकांत उबो जालो आनी तांकां म्हणलें, सवस्काय तुमकां. हांवूच तो, भिवू नाकात. घाबरून आनी भिवून आपूण पोलेता तें भूत म्हूण ते सजमले. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, तर म्हाका आसा म्हूण तुमी देखतात तशे भुताक हाड मांस आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार ते तोरी दुबावले आनी इतले तोटाकले देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी तांणी ताका भाजलेल्या नुस्त्याचो कुडको दिलो आनी ताणें तो तांचे उजीर खालो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे बोरी हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलेलें तें हेंच. मोइजेसाची सोमोत, भाकणार आनी स्तोत्र गितां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसलें तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर पुस्तकां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो जिवंत जावंक जाय आनी जेरुजलेमांतल्यान सुरू करून ताणें नांवान मन बदलप आनी पातकाचे भोगसणे सगळ्या पोरसांक परगट जावंक जाय. तुमी हांचे गवाय जावन आसात. देवाचें उतर हें.